सेंट्रल बँकेचे एटीएम असा ते एटीएम ज्या टायमार एकलो कस्टमर आयल्लो ऑलरेडी सीसीटीव्ही फुटेज बँकेकडे असतली जो कस्टमर आयल्लो आणि त्या कस्टमरान म्हाका सांगले की हे एटीएम जे आसा पळय ते डायरेक्टली भायर येता तुम्ही पळोवं शकता की फायनली सगळे फुल फ्लॅश भायर येता। बँकेच्या स्टाफाक विचारल्यार कॅमेराचेर एकलोय तोंड उगडूंक तयार ना। जो आपका पूरा एटीएम है वो पूरा बाहर आया था मॉनिटर से। सो अब इधर के इंचार्ज बोल के अभी क्या इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा? अरे क्या तू आइए इधर। दुसरो स्टाफ म्हणटा आम्ही मनीस चुको घडटात। एटीएमाच्या दाराचे लॉक तुटला आसतले। कॅमेरा ऑन आसा ते पळोवन तोवूय ओगी। आम्ही मनीस न्ही कोणाकडसून काय चुकी जाऊ शकता काय ना जाऊ शकता नाही बरोबर। आता किती आला लॉक केला कोणी ओपन केला प्रकार पळयल्यार एटीएमाची सुरक्षा वाऱ्यार। एटीएम मशीन धड ना तेन्ना सेक्युरिटी गार्डूय ना। मशीन स्टक जाली मिडल आणि थोडा टायम हांव वेट केलो हांगा आणि पयले की मशीनचो अपर पार्ट जो आहा तो भायर येता। तेजे उपरांत हांव टोल फ्री नंबर जो आशिल्लो ताका फोन केलो कोणें रिसीव करूंक ना। मागीर म्हाजो एक फ्रेंड महादेव जोशीक ताका इन्फॉर्म केलें हांवें मागीर ताणें पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी पुलिसान येवन ती मशीन फिक्स केली। एज इट डील्स विथ मनी म्हाका दिसना की एक सेफ आसा आनी कोण सेक्युरिटी अवेलेबल नासता रातचो असोच आसता आनी हो मातसो प्लेस मातसो भितर पडटा रोडाचेर मातशें कुशीक पडटा। अशें जर जातालें सिक्युरिटी आसूंकच जाय कारण हे लोकांचो पयसो आहा न्ही। फाल्यां समज कोणी येलो जाल्यार कशें न्हू एक गरीब बावडो येतलो काडपा आनी तेचे पयशे सगळे तर तेचे मागीर बँक हे करता दिता म्हणसर ताका वर्सा वयता म्हणटा तेणी कितें करचें। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।